हांव आतांय चेक करतालो की डीजी शिपिंगाचो फुडलो प्रोटोकॉल SOP आयली काय म्हणून. तर आत्तां आमचो कंटिन्युअसली सेक्रेटरी संजय कुमार ही इज इन टच विथ डीजी शिपिंग. ती फायनल स्टेजीचेर आसा. कदाचित आतां अर्द्या ते एका वरा भितर येवंकूय शकता. ती आयल्या उपरांतच फुडलें सुरू जातलें. थोडे जाण शिता फुडें मीठ खावपाचो प्रकार करतात. म्हणजे जायते प्रकार हाजेरूय बी खंय तरी म्हणजे सरकार स्मूथली काम करता. आमी सगळ्यांक विश्वासान घेवन काम करता. आमकां सगळ्यांक सी फेरराक हाडपाचें आसा. शेवटी ते आमचेच गोंयकार भाव आसात आनी सगळ्यांक आमकां हाडपाक जाय हाज्या दृश्टीन आमचो प्रयत्न आसा. मुंबयत आशिल्ल्यो 2 शिफ्टींग सिटी आसा मुंबयत. एक अजुनूय बी डीजी शिपिंगाचे येयना फुडें तांकां सायन ऑफ केल्या शिवाय म्हणजे पयली जी मारिला डिस्कवरी जी आसा ही वयची ना. तांकां सायन ऑफ करून थंयसर त्या पोर्टाचेर देंवयले वयतले आनी ताज्या उपरांतूच ती शीप जी आसा पळय ही वतली. ओके. उरलेल्यो 2 आसा हे ताज्या बद्दल जो प्रोटोकॉल जो आसा हो फॉलो करतले. ती पयल्या टप्प्यांत जे इंडियन ओशनान आसा त्या सगळ्या सी फेरराक हाडले वयतले. द सेकंड वीच आर इन डीप सी आसा तांकां हाडले वयतले. तांकां हाडल्या उपरांत आमी म्हणजे ज्या पोर्टात तांकां डॉक करून उतरले वयतले थंयसर तांची पयली टेस्ट केली वयतली. पार दवरतले. ताजो रिजल्ट जर पॉझिटीव आयलो इन केस सपोज ते गोंयान आयले, गोंयान जर ताजो रिजल्ट पॉझिटीव आयलो जाल्यार दे विल शिफ्ट इन टू द कोवीड हॉस्पिटल डायरेक्टली आनी खंयसरूच उरचें ना. जर रिजल्ट ताजो नेगेटीव आयलो जाल्यार ते दे विल शिफ्टिंग इन टू द इन्स्टिट्युशनल क्वॉरंटायन. हे गोंयांत आयिल्ल्या पेशंटाच्या बद्दल इन स्टेट गव्हर्मेंटाच्या सगळ्या हितूंतल्यान आमी पूर्ण तयारी दवरल्या की स्टेट गव्हर्मेंटान वेगवेगळी बरेच जाण हॉटेलियर्सूय बेश्टेच भियाल्या. तांकां भिवपाची गरज ना. आमी नेगेटीव आहा तांकांच दवरतले आनी एट अ टायम सगळ्यांक दवरचें ना. आमची गव्हर्मेंट क्वॉरंटायन फेसिलिटीज एट प्रेझेंट आमच्या कडेन आसा. आनी जातलें म्हणून काल जातलें म्हणून आनी फॉरेन जेजू पावर आहा म्हाका खबर आहा आनी काल दिसाक ऑर्डर येयली. पूण विजय जेन्ना आज उलयता BJPचेर ह्या चीफ मिनिस्टराचेर पयलो विजय नेवन हातालो BJP. हे असले सुवार्थी मनीस हांवें खूब चयल्या म्हज्या लायफांत. हांव सुवार्थी मनीस न्हू. जीब आहा म्हूण आनी तोंड आहा म्हूण उलोवप ना. देवान आमकां एक मनीस म्हूण रचला. मनशाक लिमीट आसपा जाय. सो हांव तुमकां एकूच सांगूंक सोदतां जेन्ना आज आमगेली फामील आनी गोंयचे सिमेन जे पळय आशिल्ले गोंयच्या सिमेनाक एक फामील आशिल्ली 95% सिमेनाक एक म्हणजे विस्वास आसलेलो की चर्चिल आसलें माऊंचे मुखार आसलें जाल्यार हें काम जातलें म्हणून. कित्याक म्हाका तें रातचें खून जालें. आतां थोडे जाण तूं जाणाय सगळे मनीस तुजे भायर आसपाक जायना. 5 बोट आसताय. 5 बोट सारके न्हय. 5 बोटांतली 2 बोट एक सायज आहाय. 3 बोट डिफरंट आहाय. सो ते भाशेन थोडे मनीस जेलसी आसता. ओके सर. So we spoke to Delhi government of Maharashtra to keep up very actively. I myself spoke to Home Secretary, to Defense Secretary. Then we spoke to shipping also. I think there is a quarantine. I'm sure there is no question of letting them go without quarantine. However, now that will be decided today.